विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। शेनवारा वेऱ्यां मंत्री जयेश साळगांवकाराच्या हातान साबार उदरगत कामांचो शुभारंभ जालो। वॉर्ड नंबर 5 पंचायत फंडा मार्फत उदरगत कामां हातान घेतल्या। आरडीएक्सको ब्युरो रिपोर्ट। आम्ही वॉर्ड नंबर 5 आमचे गौरी पेडणेकर याच्या वॉर्डान आयज हो कामाचो शुभारंभ करता। आणि जसो लोकांचो डिमांड आसलो की ह्या वॉर्डान खूब कडेन थोडे कडेन पेवरिंग जालेले आसा, थोडे कडेन पेवरिंग जावंक ना, तो पेवरिंग जावचो आणि वॉर्ड क्लीन दवरपाक लागून तितून मदत जातली जसो लोकांचो डिमांड आसलो। ताका लागून पंचायतीन थोडीशी कामां म्हाजेर डिपेंड ना रावता, एक MLAचेर डिपेंड ना रावता, आपूण स्वता जावन फुडाकार घेवन थोडी कामां घेतलेली आसा। अंडर पंचायत फंड हो पर्टिक्युलर वर्क आयज कमेन्समेंट जाता। सेकंडली बरी गजाल पंचायतीन केल्ली आसा ती म्हणजे आमी जर पळयता इलेक्ट्रीक वायर्स जे लोकांच्या घराच्या वयल्यान वयता, ज्यो लायन्स घराच्या वयल्यान वयता जावं सर्वीस लायन्स ज्यो दुसऱ्यांक डिस्ट्रिब्यूट लायन्स जाता त्यो लोकांच्या घराच्या वयल्यान वयता, ताका लागून त्यो अंडरग्रावंड केबलिंग जावच्यो म्हणून एक टेंडर हांगासर पास केलो आसा। सो बोथ कमेन्समेंट ऑफ बोथ द वर्क्स, एक टायलिंग एज वेल एज आर्मोर्ड केबल जो अंडरग्राउंड केबलिंग करता म्हणटा पळय तो अंडरग्राउंड केबलिंग फ्रॉम वन पोल टू अदर पोल एंड फ्रॉम देर टू पर्टिक्युलर हावजीस वायज दोन्ही कामाचो आयज हांगासर शुभारंभ जाल्लो आसा। ताका लागून हांव लोकांक पयलीं तर पळयता की वन बाय वन वॉट एवर ग्रिवियन्सीस तेंचे प्रॉब्लम्स कितें आसा ते आमी सॉल्व करता। आनीक मोठो तेंचो वॉटर उदकाक रिलेटेड तेंचो खूब व्हडलो प्रश्न आसा, तो प्रश्न आतां आमी एड्रेस करपाचो आमी पळयता। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आमी एड्रेस करपाक पळयता। हे सगळीं कामां करता आसतना म्हाका पंचायतीचो सहकार्य खूब लागता। ताका लागून सरपंच बाब विरेम शिरोडकर, डेप्युटी सरपंच बाय शिया नागवेकर, तशेंच सगळे वॉर्ड मेंबर्स, आमचे ह्या वॉर्डाचे मेंबर बाय गौरी पेडणेकर, तशें हांगासरले ग्रामस्थ सगळे आमचे गांवचे सगळ्या लोकांचो हांव देव बरें करूं म्हणटा की दे आर सपोर्टिंग अस टू द डेव्हलपमेंट। आणि दीस डेव्हलपमेंट एक फ्लो जो चालू केल्लो आसा आमी विल गो अहेड आणि एका लागून सगळ्यांची साथ मेळ्ळ्या बद्दल हांव सगळ्यांचे देव बरें। आयज आमचे रिस्पेक्टेड सरपंच श्री विरेन शिरोडकर यांच्या वॉर्ड नंबर 7 तसेच मिसेस गौरी पेडणेकर यांचे वॉर्ड नंबर 5 हे दोनूय वॉर्डान पेवर्स इंटरलॉकिंग पेवर्स घालपाच्या कामाचे कमेन्समेंट आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री जयेश साळगांवकर यांच्या हस्ते आतां नुकतेच हांगासर जाल्लेले आसा। हे काम लोकांच्या दारांनी पेवर्स घालपाचे आसा आनी हेचो एप्रॉक्सिमेटली एस्टिमेट जावन आसा 5,30,000। आर्मंड केबल तेचो एस्टिमेट जावन आसा 65,000। तेच्याय कामाचे कमेन्समेंट हांगासर जाल्लेले आसा। आमची बरीचशी कामां आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरांच्या सहकार्यान आमी फुडें घेतलेली आसा आनी तेंचो आमकां आमच्या कामांनी सदांच सपोर्ट आसता आनी आमी सगळे मेंबर्स तेंची कामां फुडें व्हरपाक वावुरता आनी ह्यान फुडें वावरतले आनी अशीच आमची कामां करून घेवपाची उर्बा तेंकां लाभची अशें हांव